मडगांवां एका बायलेक पॅसेंजर बसीन धपको दिलो. एक्सिडेंटात 29 वर्साची विनी फर्नांडीस सोंपली. गंभीर जखमी जाल्ल्या विनीक सांजे उपचार चालू आसतना हॉस्पिटलांत मरण आयलें. विनी स्कुटरीन वतना ताचेर पॅसेंजर बसीन नेटान धपको दिलो. एक्सिडेंटा उपरांत बसीचो ड्रायव्हर थंयच्यान पळलो. पुलिसांनी प्रकरणाचो पंचनामो केला. येरादारी पुलीस थंय रावूंक ना. वेळार पुलीस पावनात म्हणून लोकांनी बोवाळ घालो. दिसा 2-3 एक्सिडेंट जाता. एक्चुअली हिंगा स्पीड ब्रेकर पडपा जाय. आमी रिक्षा चलयता. आमी डेली पळयता हिंगा एक्सिडेंट जातेच. आमी भितर वचून सुद्धा सांगला हिंगा स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून. आमगे कोण आयकना. दिसा 2-3 एक्सिडेंट जाता हिंगा. आमी कितू पार्टी सांगितला स्पीड ब्रेकर घाल म्हणून. कोण आयकना बाबा. पुलिस ना आमी संडे सगळे भितर वचून आमी कितू पार्टी सांगितला स्पीड ब्रेकर घाल्या म्हणून. इतके पुलिसा फोन करता. एक पुलिस तो पावपा जाय. एम्बुलन्स पावना. एम्बुलन्स पावना रस्त्यार कितू बोट येता ते सारखे हडवड येता. अरे जीव वहा ते जीव वहा ते कितू गो जाला. एम्बुलन्स फोन केला. एम्बुलन्स मला चहा पडे अर्धोर पाला एम्बुलन्स अर्धोर पाला. अरे पुलिस निकला. पुलिस तो पावपा जाय टाइमर. हां कदम बस स्टैंड में पुलिस पापा जाएगा. चहा पडे पाला पुलिस ना फोन ना रोकडो फोन केला रोकडो पापा तर. सरकार तांचोच स्वच्छ भारत अभियान विसरलो काय कितें? लोकांक मात पर्याय ना. तांकां तांचे सरभोंवतणी सरकाराची वाट पळोवन तांकांच नितळ करचें पडटा. कोलवाकारांनी तांच्या वाठारांत बाणावलेच्यान येवपी रस्त्या कडेची गार्बेज साफ केली. ते म्हणटात पंचायत फक्त आश्वासनां दिता पूण काम कांयच करना. आमी सगळीं वाड्याची कोलवाची आमी पानाली तोडवे आम सगळीं लोकांक हे गार्बेज क्लीन केला. हे आनी आमगे वाड्या सरपंच आम सांगलोलें निवडून येवचे न्हू पयलीं की आमकां आनी आमगे वाड्यांतल्या आम जाय जाणांनी म्हणलें ही गार्बेज आहा ती निवड करतो काय म्हळ्यार तेणें प्रॉमीस केलें वय मागीर निवडून येतरी तेणें कांयच करूं. एक गार्बेज क्लिनींग केला. सगळी गार्बेज आनी उडयता ह्या रस्त्याचे म्हणजे आतां आमकां वचपाक सदां वास मारता. आनी हे गार्बेजी लागून कोण अशें करून हें कोना. आतां आमी सद्या ही एरिया सद्या हो रोड पडटा बाणालेचो चोडो स्ट्रेच आतां आनी आमी कोलवाचे. सो ते आमकां सदां वयता येता आसतना हे गार्बेजी वासा लागून आमी गार्बेज क्लीन करपाक हें केला. हिंगा आनी लोक खंयचे लोक आनी उडयता सुरालेचो कोलयेचो आनी थोडो बाणालेचोय लोक आहा हिंगा आनी उडयता. सो ती आमी एक इनिशिएटीव घेला आनी आमी दोनी सरपंचा हिंगा धाडले सद्याक. आनी तेणें आमकां सांगिल्लां ही क्लीन कोरे हें कोरे आनी तेणें काण व्हरपाचें आनी हेज मुखार आनी घालपा नाकेश म्हण तेणी म्हणजे हें दिलां आमकां घालपा ना घाताय तेंची एक्शन घेतलें म्हणून. पावसाक लागून तुमी गेला पावस. हय आतां पावसूय बगले बोला मागीर कुसोन आनी वास मारतालो न्हू. आनी हें सगळें मागीर उदक भितर वयतलें ग्रावंडार वयतलें हें सगळें. ताका लागून हें काडपाचें हे भाशेन कोण हें करून म्हळ्यार सगळ्या लोकांना हें केलें तें. आज हिंगा बेनावली हे रोडा बेनावली कोलवा रोडा प्लास्टीक ड्रायव केलां कोलवा लोकांक. सो हांव तांकां काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा हें केलें म्हणून. आनी हें करपाक सदां मुखार वचचें आनी आमगे सदांच तेंकां आसतलो. तेंगे थोडे डिमांड आहाय आमकां झाड कातून दिवपाचें आनी स्ट्रीट लायट मेंटेन करपाक हें हांव प्रॉमीस करता आनी बोर्ड घालपाचें विथीन 2 वीक्स 2 विकां भितर हांव हें क्लियर करून दिता. आमच्या गांवांत कसिनो नाका. आमी गांवच्या लोकां बरोबर आसा म्हूण पेर्नादी प्रांत पंचायतीन स्पश्ट केलां. गेल्या शेनवारा ब्रिटोना विलेजर्स फ्रंटान पंचायत तशेंच सरकार गांवांत कसिनो हाडपाक सोदता असो आरोप केल्लो. आमदार रोहनय लोकां बरोबर आशिल्लो. पंचायतीन थळावो आमदार रोहन खंवटेचो निशेध केला. हो एक इलेक्शन स्टंट अशें तांचें म्हणणें. म्हणजे एक विशेशण म्हणजे कितें हांव थंयची एक सरपंच आहा. आमी इतलीं वर्सां जालीं थंय रावता आनी हो तो लोक सगळो म्हाजो आनी ते लोकां बरोबर आमी सदीत आसतलीं. आमी कितें भायलीं न्हू थंय. आमकां बोट नाका म्हणजे नाका. हे आमचे सगळे पंचायतीच्या वतीन आमी थंय लोकांक सांगूंक सोदता की लोक आहा थंय आमी आसा. आनी आमी काल मिटींग घेतलेली आहा आमी ते मिटिंगेक आमची रेजोल्युशन घेतलेलें आहा की आमकां बोट नाका थंय म्हणून. आनी आमी लोकांचे जे मत आसा ते लोकांच्या मताचे लोक आसा म्हणून आमकां निवडून हाडटा. आनी तेंचें मत आसा तशें आमचेंय मत आसा. आमी स्वता खारवी समाजाचे नेतृत्व करता आनी ह्या भागानूय खुबशे फिशरमॅन्स आसा आनी आमचो ह्या बोटीक खूब अपोज आसा. आनी ही बोट येवपाक आमी कशेंच दिवचे ना. कॅजिनो जे आहा हे खूब वायट प्रकार आसा. ह्या लोक जे आहा रेसिडेंट्स जे आहा ह्या एरियेचे हे सफर जातले.
ताका लागून आमचेर जो आरोप जालो की पंच मेंबर जे आहा ते पळून गेले कितें तरी प्रसाद घेवन अशें म्हणून मिडियानूच खंयच्या तरी हाडलें, हेचो आमी निशेध करता. आनी लोकल जो MLA आसा हाणें आमचेर आरोप केल्लो हो आमी सगळो तेजेर सगळ्यांचो निशेध करता. आनी फुडलें इलेक्शन इयर आसल्या कारणान अशे ग्रूप तयार करप, फोरम तयार करप ही तेजी आयडिया आमी केन्नाच खपोवन दिवचे ना. आनी तेका येता इलेक्शनाक आमी तेजी वाट दाखोवन दितले. अशेंच न्हू हो जो कॅजिनो जर आयलो जाल्यार आमचे मेंबर्स आनी आमी सदांच पयलीं आमी रस्त्यार येवपाक आमी सदांच फुडें आसतले. सांगचें म्हणल्यार 2013 हांव सरपंच आसलें तेन्ना सेम बोट कजिनो एंकर जावपाची आसली चर्चाच्या फाटल्यान. तेन्ना पासून हांव सरपंच आसून म्हाजो तसोच रतिका सावंत वॉर्ड मेंबर आसली ती त्या वॉर्डाची, आमी ताका विरोध केलो. तेन्ना हे भिट्टोना फ्रंट बा कांय ग्रूप निवडून आनी कोण ग्रुपूच नासले. तेन्ना आमच्या वद्या वरा भितर लोकांनी आमच्या बरोबर सपोर्ट दिलो आमच्या बरोबर आनी आमी ते बोटीचो विरोध केलो. आनी ती बोट आतां तेन्ना सावन अजून पासून कांयच गजालूच नासली. पूण आतां फक्त गोवान येयला की फक्त ही बोट येवपाची आसा आनी आमी तांकां सपोर्ट दिता म्हणून. पूण हे सगळें चुकीचें. 14 वर्साचो लेस्टर कुतिनो पोंटेमळ कुडचडे न्हंयत बुडून सोंपलो. तो ताज्या आनी 4 इश्टां बरोबर न्हावपाक गेल्लो. कपडे धुतना एका बायलेन 4 जाणांक साल्वार केले, पूण लेस्टराक वाचूंक शकली ना. ताजी कूड शेनवारच्यान सोदताले. आयतारा सकाळी ती मेळ्ळी. कूड पोस्टमार्टमाक धाडल्या. कपडे उमळपाक गेलो वयताले हांव. कपडे आतां वया वाटेन तोंड करून कपडे उमळपाक लागले. तेन्ना मागीर ते भुरगीं केन्ना येवन पडले उदकान तें म्हाका खबर ना. मागीर चेड्यान हांव घेवन उलो मारताले मम्मी वाचय म्हणून. त्या टायमार मागीर हांव धरपाक गेलें. हे 4 भुरगे वयर काडले. मागीर तो चेडो म्हज्या हाताक लागलो ना. दुपट्टा धरून धरपाक कोशिश केली. हांव सुद्दां उदका पडलें आनी तो चेडो म्हज्या हाताक लागलो. कितले जाण गेल्ले ते? 4-5 जाण आसले. त्या टायमार म्हाका सुचना कितलीं जाण आसली ती पळोवपाक. तुवें 4 जाणां वयर काडले काडून धाडयले कितलीं जाणां तितली सुद्दां म्हाका होश ना. मागीर म्हाका गळ आयली म्हणून सगळीं सांगपाक लागली. म्हाका कांयच याद ना. मागीर तितलें म्हाका खबर आसा तितलें सांगलां. डेली येतात येताले तर ते न्हावपाक ते? डेली येयना. आतां हे दिसा वयता ती. काल 5:30 सुमार 5 जाण भुरगे न्हावपा आयिल्ले आनी न्हाता तेंगे एकट्यालो पांय घसरोवन एकटो लेस्टर कुतिनो म्हणटा भुरगो सकयल गेलो आनी ताका पेंवपाक कळनासल्या कारणान तो वयर येवपाक शकलो ना. पूण काही महिला थंय आशिल्ल्यो आनी त्यो कपडे उमळटाल्यो आनी तेणी तांकां वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. आपलो इवन दुपट्टा सुद्दां तेणी थंय तेजे कडेन उडयलो आनी ताका वाचोवपाक लागून एक आटोकाट प्रयत्न केलो. पूण तो वाचूंक शकलो ना. आनी आयज काल नंतर तेजी कूड सोदपा खातीर जे फायर डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी काही लोकल्स रातभर ट्राय करताले पूण कांय मेळूंक शकलें ना. आनी आयज सकाळीं तेणी परत स्टार्ट केलें आनी आतां जवळ जवळ 8:30 सुमार तेजी बॉडी जी आसा ती मेळ्ळी आसा. आनी तेजे नंतर जी बॉडी आहा ती आतां कुडचडे पुलीस स्टेशनार ताब्यांत पंचनामा खातीर दिल्ली आसा. आनी तसोच तेजो आतां पुलीस जो प्रोसेस आहा पोस्टमॉर्टम आनी बॉडी फॅमिली हँडओवर करपाचें तें सद्या तरी चालू आसा. घेऊया एक विराम.